करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कसे रावल्या वोगे हड्ड्यातले इगळे आयज हड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जाऊं दी जागे जायात जागे गांवकारांनू जायात जागे नमस्कार. जाय जागे प्रोग्रामांत अरविंद भाटीकाराचो तुमकां येवकार. आयचो आमचो पयलो विशय आसा गोंयकार दिल्लीक गेले आनी तांणी 2 दीस धरणे धरले. पळयात हो व्हिडिओ. दिल्लीक आमचे 100 नंबर जंतर मंतर छू मंतर. दिल्लीक आमचे 100 नंबर जंतर मंतर छू मंतर. श्रीपाद म्हणटा हांव पयलीं, मुंडे म्हणटा तुम्ही नंतर. श्रीपाद म्हणटा हांव पयलीं, मुंडे म्हणटा तुम्ही नंतर. गोंयच्यान गेल्ल्या शेकड्यांनी मायनिंगांतल्या लोकांनी बिरेस्तारा सावन दिल्ली जंतर मंतराचेर धरणे सुरू केले. बिरेस्तारा सकाळीं पयलीं सीपीआयचो फुडारी गुरुदास दासगुप्ता, एबी बर्दन, खासदार श्रीपाद नायक, भाजपाचो केंद्रीय प्रवक्तो प्रकाश जावडेकर, काँग्रेसचो खासदार फ्रांसीस सार्दीन आनी शांताराम नायक, तशेंच सीपीआय-सीपीआयएम पक्षाचे कांय खासदार आयटकाचे केंद्रीय फुडारी जंतर मंतराचेर आंदोलकांक घेवन मेळून गेले. गोवा गव्हर्नमेंट should understand that economy of Goa depends to some extent on mining. If it is stopped, that will affect the livelihood. Therefore, they have also a reciprocal responsibility. ये केवल गोवा का सवाल नहीं है. गोवा की इकोनॉमी इसके ऊपर काफ़ी निर्भर है. इसलिए एकदम इसको बंद कर देना यानी गोवा के लोगों को भूखा मारना है. इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं. ते येवपाची शक्यता आज ना, परंतु हो विषय जो आमी कॉलिंग अटेंशन कितें ह्या संदर्भात करूंक जातात ते निश्चितपणे पार्लमेंटाक. गोंयकारांच्यो ट्रिपी दिल्लीक चडश्यो जायनात आनी शेकड्यांनी लोक वचून थंय धरणे धरून बसप असल्यो घडणुको केन्नाच आयकल्ल्याचे म्हज्या लक्षांत ना. हातून आनीक एक गजाल म्हणजे हे धरणे जाले ते आमकां गोंयांत मिन चालू जावंक जाय म्हणून. भारतांत सगळे कडेन मिनाक विरोध जाता. ओरिसांत धरा, छत्तीसगडात धरा, मागीर झारखंडांत धरात, कर्नाटकांत सगळे कडेन मिनाक विरोध जाता आनी गोंयांत मात दिल्लीक वचून धरणे धरचें पडटा की आमकां मिन जाय. हो गोंयचो स्पेशल स्टेटस म्हणटात ते आनी कितें, गोंयकारांची ही खास वर्तणूक, ही खास गोंयांत घडटा ती घडणूक. दुसरी गजाल हातून आमी नोट करपा सारकी, नमूद करपा सारकी म्हणजे जाळवणदार जे आसात हे मायनिंग पिपल्स फ्रंट, तांणी एक बरी गजाल केली म्हणजे गोंयचे एक भारतांतले एक मुखेल राजकारणी फुडारी जे आसात तांकां भितर ओडून घेतल्यात. म्हणजे गुरुदास दासगुप्ता, ए.के. बर्दन हे सगळे भारतांतले फामाद लिडर आनी ते कितें उलयल्यार लोक रेस्पेतान आयकतात. तांकां मागीर मतां पडूं ना पडूं ती वेगळी गजाल, पूण उलयतना लोक रेस्पेतान आयकतात आनी लोकसभेंत ते उलयतात, ते लोकसभेंत राज्यसभेंत ते उलयतात तेन्ना तांकां वालोर आसता. म्हणटकच तांणी सांगलां की बाबा आमी बी हो विशय लोकसभेंत काडटले आनी लोकसभेंत हाजेर भासाभास करची असो आग्रो करतले. तिसरी गजाल म्हत्वाची म्हणजे आमचे 3 MP जे आसात, 2 लोकसभेचे आनी 1 राज्यसभेचो, तांणी ह्या विशयाचेर गोंयांत आपलें भाश्य केलां पूण दिल्लीक ते चडशे उलयल्ले आयकूंक आमकां येवना. म्हणटा ह्या फावटी आमी श्रीपाद नायक उलयतना आयकलो की आपणें लोकसभेंत कॉल अटेंशन मोशन काडलां म्हणून. पयर शांताराम नायक दिश्टी पडलो. म्हणटकर ते तिगांयनी आपले राजकीय मतभेद एक थोड्या दिसां खातीर कुशीन दवरून लोकसभेंत आनी राज्यसभेंत हो प्रश्न हाडपाचो प्रयत्न करचो आनी हो प्रश्न हाडटकर बाकीचेय बी जे आमचे लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट आसा, रायटिस्ट कम्युनिस्ट आसा, ते सगळे ताका जॉयन जावन तांणी लोकसभेंत ह्या विशयाचेर चर्चा जर केली जायत ती बऱ्याक पडटली. आनी चर्चा म्हणजे मुख्य म्हणजे खंयच्या विशयाचेर तर शाह कमिशनाचो अहवाल लोकसभेंत दवरलेलो 7 सप्टेंबर 2012 आनी ताजे उपरांत ऑक्टोबरांत सुप्रीम कोर्टान सगळे मिन बंद म्हणून ऑर्डर दिली. म्हणटकर लोकसभेंत जो विशय आसता त्या विशयाचेर बाबा सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करपाक शकता काय ना, ताका घटनेन अधिकार दिला काय ना, काय हो लोकसभेचे अधिकाराचेर एक घाव, हाजेर लोकसभेत भासाभास जावंक जाय आनी हाजेर लोकसभेन कितें तरी निर्णय घेवंक जाय. हो मोठो म्हत्वाचो प्रश्न. आनीक निमाणी गजाल म्हणजे ह्या विशयाचेर
की बाबा ह्या धरण्याचो कितें इफेक्ट जातलो काय ना, कितें परिणाम जातलो काय ना. आमकां दिसता ह्या धरण्याचो खात्रीन परिणाम जातलो. एक गजाल म्हणजे भारतीय राजकारणी हातून घुसपल्यात, हातून आमचे दळवटदारांनी ओडल्यात आनी तांणी आपूण कितेंय तरी करतलो अशें वचन दिलां. दुसरी गजाल म्हणजे आमचे तिनूय MP मातशे दिल्लीक हाजेर उलयतले आनी हाजेर आतां पर्यंत जे कारवाय केल्या ताजे परस फुडाराक चड करतले अशी आमची आस्त आसा आनी अशें तांच्या उलोवण्या वयल्यान दिसून आयलें. आनी तिसरी गजाल म्हणजे गोंयकारांनी धाडस केल्लें दिल्लीक वचून धरणां धरपाचें. कारण हें धरणं जें धरलां तें सुप्रीम कोर्टांतूय आयकुपा येवपाक जाय, जें भारत सरकारांतूय आयकुपा येवपाक जाय. कारण खंयचीय गजाल सुप्रीम कोर्टांत जर त्या गजालीचे फाटीं जर लागतलो जायत जाल्यार फक्त गोंयांत बसून ती कामां जायना आनी भारत सरकाराक लोकसभेच्या फाटल्यान भारत सरकाराच्या फाटल्यान लागून कामां करून घेतलो जाल्यार दिल्लीक गेल्यार ताजो परिणाम चड जाता. अशें सगळे राज्य असो अणभव जो आसा तो सगळे राज्यांक येता आनी गोंयांकूय बी तो हाजे पयलीं आयला. देखून ही गजाल जाली ती बरी जाल्या आनी मायनींग पिपल्स फ्रंटाक आमची परबी आनी तांणी असोच हो प्रयत्न चालू दवरचो आनी जाता तितले बेगीन गोंयचें मीन सुरू करचें. हो जालो आमचो पयलो विशय. जायात जागे फाटले 3 प्रोग्राम आमी स्टुडियोंत करनासतना गांवांनी वचून केले, जाका आमी मिनाचो वाठार म्हणटात. म्हणजे जे सत्तरी, दिवचल, सांगे, केपें हाका मिनाचो वाठार म्हणटात. त्या वाठारांत आमी 3 प्रोग्राम केले. पयलीं पाळी एक प्रोग्राम केलो, मागीर उगे केलो आनी मागीर सावड्डे केलो. हे तिनूय कडेन गांवच्या लोकां कडेन आमी उलयले, तांच्यो भावना जाणून घेतल्यो आनी तांकां फ्रंटा वरवीं गोंयचे लाखांनी लोकांक आपल्याक कितें दिसता आनी कितें जाय हें सांगपाचो एक वाव मेळ्ळो, एक संद मेळ्ळी. म्हणटकर हे 3 प्रोग्राम जे आमी केले तातूंत थोडे मुख्य विशय आयले आनी त्या विशयांचेर आमी आतां उलयतले. तातूंतले 2च विशय आज आमकां उलोवपाक मेळटले. आनी पयलो विशय म्हणजे सगळे कडेन पर्यावरणवाद्यांचेर खूब राग आसा, भयंकर राग आसा. पळयात हो व्हिडिओ. तुवें फकत भाशणां दिलीं, 1000 रोपां रोयलीं हांवें. भाशणां बंद करून लाय, दिसाक एक रोंप नवें. भाशणां बंद करून लाय, दिसाक एक रोंप नवें. हे सगळे आमचे पर्यावरण, ही झाडां पळय कशी आहा ती धुल्ला शिवाय आहा. आनी हे झाडां जी आहा, हे ताळे बी आहा ते आमी सारके बऱ्या कामाक वापरता. पूण आतां हे 4 लोकांचे जेन्ना सुप्रीम कोर्ट हो सकयलो गव्हर्मेंट, मदलो गव्हर्मेंट सगळे आयकता न्हू, हेंकां 4 लोकांक कांयच करूंक जायना. तांकां कळटा की मायनिंग पीडित भागात ज्या भागाचे हांव प्रतिनिधित्व करता, ह्या सांखळी मतदारसंघ पयलीं आसलेलो पाळये मतदारसंघ, आनी ह्या भागाच्यो समस्या आमी कितलेय फावटी सरकाराच्या दरबारान मांडटा, आमी पणजे वचून मांडटा, बट ह्यो पर्यावरणवादी किंवा बाकीच्यांक समजना. बट तुमी आमकां जाणून घेवपा खातीर पयलेच फावटी तुमी हांगा येवपाचो जो यत्न केलो, खरोखरूच सांगता हो आमच्या सगळ्यांक आवडलो. हांवें मुद्दाम म्हजी हें जेन्ना नोटिफिकेशन काडलें वायल्ड लायफ बोर्डाचें, म्हजी थंय आस्पाव करून घेतलो चीफ मिनिस्टरा कडच्यान. एक मिटिंगेन गेलो आसतना थंय खुबशे तज्ञ लोक येतात, लांब केंसांचे, कांगां रिंग घाल्ले आनी वक्ल जाड लायिल्ले, येदी मोठी बुकां घेवन येतात आनी ते फक्त इंग्लिशीन भासाभास करतात. आनी जे वायल्ड लायफ बोर्डाचेर हांगचे सरपंच गेल्ले तांची जबानच बंद जाता. आनी पयर एक फावटी ताणें केलें की हांगा वाघ क्षेत्र, वाघ आसपाचो दुबाव आसा, वाघाची पावलां मेळटात, ठशे मेळटात, म्हणून हो संपूर्ण परिसर ताणें वाघा खातीर राखून दवरया म्हणपाक लागले. त्या वेळार हांवें माननीय चीफ मिनिस्टराक सांगलें की तुमी वायल्ड लायफ सँच्युरी म्हणून करनाकात, गोंय तांचे खातीर मुक्त करात, हे स्पश्ट शब्दान सांगलें. आनी ह्युमन लायफ सँच्युरी करात, कर्नाटकांतलो खंयचोय जागो घेयात, एरोप्लेनान आमकां पाकिटां उडयात. जे विलेजीचे लोक जे आसात, मायनींग बेल्टाचेर जे लोक आसात, ते पर्यावरणाची तितलीच राखण करतात. हें म्हाका हांगा मुद्दम सांगून दिसता. कित्याक हे पर्यावरण नश्ट करता म्हणा, ताणें कितलीं झाडां लायल्यात ती तेणी जाहीर करपाची गरज आसा. तेणी ती जाहीर करची, हांव अशें तांकां आव्हान करता हे वेळार. नाजाल्यार हांव दाखयतां, म्हजे घरा कडेन यो, म्हजे भाटांक यो, हांवें कितलीं झाडां लायल्यात तें हांव तांकां मेजून दाखयतां. हांवें कमीत ते 1000 भर तरी झाडां लायिल्ली कडेन आसतली.
म्हणजे काजू आसा, माड आसा, पणस आसा, आमी आसात. हांवें हजारभर तरी लायलें आसतलें. तेणें कितलें लायल्यां ती तेणें दाखोवचें. आमी येतात ताचे बरोबर, येवपाक तयार आसात. सगळे कडेन एकच सूर, 2-3 पर्यावरणवादी उठतात, खंयचो तरी NGO उठता, सुप्रीम कोर्टांत वता, आपलो अर्ज दिता आनी जज कोणाचेंच आयकनासतना आपल्याक जाय तश्यो ऑर्डरी दिता. हेवटेन लाखांनी लोक बेकार पडटा, लाखांनी लोक उपाशी आसा. पण पब्लीक इंटरेस्ट म्हणटा तें कितें? पब्लीक म्हणजे कोण? खंयचो पब्लीक? जाका दीस रात तो विशय लागता तो पब्लीक, काय कोणी तरी आपल्या रुमांत बसून कायद्याचो अभ्यास करून गोंय फुडाराक अशें आसचें तशें आसचें अशें थारावन आपूण डिसायड करता आनी आपल्याक जाय त्या कामा खातीर झगडटा तें पब्लीक. खंयचे पब्लिकाक लागता, खंयचे पब्लिकाक लागना. आनी जेन्ना कोर्टांत वता तेन्ना कोर्टान हाचो विचार करपा नाका. हे सगळे विशय लोकांचे तकलेंत आसात आनी दिसता की आमची कसली लोकशाय, कसलो हो न्याय, वो कोणा खातीर न्याय, कोणा खातीर लोकशाय, 2-3 लोकां खातीर काय लाखांनी लोकां खातीर? हे सगळे प्रश्न लोकांक सतायतात आनी हे प्रश्न लोकांक सतायता आसतना ते आपले ते मन उक्ते करून उलोवन दाखयतात. म्हणटकच हो नंबरांचो प्रश्न हो सगळे कडेन चल्ला, गोंयांतच न्हय. म्हणटकर पब्लीक इंटरेस्ट लिटिगेशन म्हणून हाजेर परतून विचार जावपाक जाय, जज्जांनी विचार करपाक जाय, आमच्या लोकसभेन, राज्यसभेन, आमच्या असेंब्लीनी विचार जावपाक जाय आनी मागीर जाय जाल्यार घटना दुरुस्ती करपाक जाय. बाबा पब्लीक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो कोर्टांनी जो वता तो कोर्टांनी कसो हाताळपाक जाय, पब्लीक इंटरेस्ट लिटिगेशनाची व्याख्या कितें, डेफिनिशन कितें, हाजेर परतून विचार जावपाची गरज आसा आनी लोकशाहीच्या सगळे पावंड्यांचेर विचार जावपाची गरज आसा. हो एक जालो पयलो विशय आमच्या गांवांच्या लोकांच्या तकलेंत सदांच घुंवता तो. दुसरो विशय, पर्यावरणवाद्यांक जर कितें म्हणपाचें आसत म्हणजे हें बंद जावपाक जाय, तें बंद जावपाक जाय, हाका लागून प्रदूशण जाता, ताका लागून प्रदूशण जाता अशें जर दिसता, जे प्रदूशणांत दीस रात रावतात आनी पोट भरतात तांचे कडेन उलयात मरे, तांचे कडेन कोणूच वचूना. पाळयेचे लोक म्हणटात, उग्यांचे लोक म्हणटात, सावड्डेचे लोक म्हणटा आमचे कडेन खंयचोच पर्यावरणवादी येवन उलयलो ना. आमकां सांगलें ना बाबा आमी येतात, बसून भासाभास करया, डिस्कशन करया, आमकां अशें दिसता, तुमकां तशें दिसता, उलोवया, खंयचें बरोबर खंयचें चूक, वा कितें कॉम्प्रोमायज जाता काय ना, हाजें शक्य आसा काय ना, हाजेर उलोवया. बेटे उठले सुटले कोर्टांत गेले आनी कसल्योय ऑर्डरी घेतल्यो म्हणून आमचीं कामां जातात, आमचीं कामां जायना. म्हणून फक्त कागदी आर्ग्युमेंट, कागदी मुद्दे काडनाकात. लोकांचे जिणेर जांचो एक्चुअल परिणाम जाता, खरो परिणाम जाता, त्या मुद्द्याचेर तुमी भासाभास करात, ते मुद्दे जाणून घेयात, ते विशय जाणून घेयात. अशें म्हणून लोकां वयलो राग, लोकांचो पर्यावरणा वयलो राग लोकांनी उक्तावन दाखयलो. तिसरी गजाल आनी तितलीच म्हत्वाची, फक्त कोणी मिनाचेर अवलंबून आसलो, ट्रक्स चलयता आसलो वा मिनाची खंयची मशिनरी चलयता आसलो वा मिनार आनी कसलेंय काम करता आसलो म्हणून तो पर्यावरणाक कॅर करना अशांतलो गजाल न्हय. मनीस जो मिनाचेर अवलंबून आसता, मिनाचेर आपलें पोट भरता, तोय पर्यावरणवादी आसूंक शकता. एकल्या ट्रक मालकान बरें विचारलें, ताणें कितें विचारलें, आपणें म्हणालो आपल्या भाटांत 1000 झाडां लायल्यात, 1000 झाडां. आतां तातूंत सगळे तरांची फळझाडां आसात, सगळे तरांची वेगळी आनी दुसरे तरेची झाडां आसात. तर इतली कोणें लायल्या, खंयचे पर्यावरणवाद्यांनी लायल्या? बरें, पर्यावरणवाद्यांनी लायल्या तरी झाडां काय ब्रिटीश फक्त ते कायदो पळोवन उलयतात आनी अशें जावपा जाय तशें जावपा जाय म्हणून उलयतात. तर आमी पर्यावरणाच्या अगेन्स्ट, कोत्र, ताजे विरोधान आसात अशें म्हणप म्हणजे चूक. हे जे पर्यावरणवादी रानां खातीर, पर्यावरणा खातीर झगडटात तांच्या परस आमी चड पर्यावरणवादी, म्हणजे गांवचे लोक चड पर्यावरणवादी, कारण आमकां चड पर्यावरण लागता आनी तांणी पर्यावरणाची साक्षणां घरा बसून आमकां सांगची न्हय. हो एक थंयच्यान तिसरो सूर आयलो. म्हणटकर हो जालो पर्यावरणाचो विशय आनी ह्या पर्यावरणाच्या विशयाचेर गांवांत खूब तिडक आसा आनी ते तिडकीचो स्फोट जावं म्हणसर आमी रावपाक जायना. खंयच्याय गजालीचो खूब तेंप जातकर तो प्रश्न जर सोडयना जर ताजे पेल्यान वता आनी कित्याक कितें जावन पडटा. देखून सरकारांनी प्रयत्न करचो, लोकांनी प्रयत्न करचो आनी हें भारत सरकारांनी सुप्रीम कोर्टा मेरेन पावोवचें आनी हें प्रकरण जाता तितले बेगीन सोडोवपाचें आनी पर्यावरणय राखून दवरून मिनूय कशें आमी चलोवपाक शकतले हाजेर विचार जावचो.